नमस्कार इश्टांनो. ह्या 4-5 दिसांक आमी अर्बनायजेशन ऑफ गोवन विलेजीस 56 ह्या विशयाचेर खूप वाद विवाद पळयलो. 56 विलेजीस गोंयच्यो खंय अर्बनायज करता अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड असो बोवाळ चल्ला. तो ह्या विशयाचेर सुरवाती पासून ते आतां पर्यंत कितें घडामोडी जाले आनी कितें मेन म्हटल्यार ऑफिशियल कम्युनिकेशन्स जाले ते ह्या व्हिडिओ मार्फत तुमच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदता, सो दॅट अननेसेसरी गैरसमज नाजाल्यार कितें मिसअंडरस्टँडिंग्स वचपाक जायना आनी पॅनीक पसरोंक जायना म्हणून. सो इश्टानो सुरवात करी. सुरवात जे पब्लीक डोमेनान जे कम्युनिकेशन पडले ते म्हटल्यार हे कम्युनिकेशन जे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे आहलेले डेटेड 26/5/2026. हे मेमोरंडम कितें म्हणटा, तो म्हणटा अटेन्शन ऑफ ऑल द ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स इज हियर बाय इन्वायटेड टू लेटर डेटेड 3/5/2026 received from the Under Secretary Revenue 1 Revenue Department Secretariat Porvorim Goa on the above cited subject which is self-explanatory म्हणटा, copy and close. Subject कितें, notification of urban areas in the state, reference file number 16/1/2020 revision 1640 dated 13/5/2026. तेजे फुडें कितें म्हणटा, in view of above all the block development officers are hereby directed to direct all the village panchayats mentioned in the notification dated 30/1/2020 copy enclosed to go through the contents of aforesaid letter and submit their comments on the inclusion of their village as urban areas. Any such comment shall reach to this office within 30 days from receipt of the memorandum म्हणटा. सो हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत बाब महादेव आरंदेकरान इश्यू केल्लेले 26/5/2024 आनी तेज्या वांगडा हे जे गॅजेट लायिल्लेले ते 30 जानेवारी 2020 आहलेले, जितून 56 विलेजींचे लिस्ट आहलेले. आमकां जे मेन कम्युनिकेशन जे पब्लीक डोमेनान नासलेले ते सबसिक्वेंटली मेळ्ळे आनी ते अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू 1चे कम्युनिकेशन. हे जर वाचलेले जाल्यार मातशी क्लॅरिटी मेळटली आहली. सो हे लेटर कितें म्हणटा ते पळोवया. हे डायरेक्टर ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयले 13/5/2024. लेटर कितें म्हणटा, नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज इन द स्टेट. Sir, I am directed to invite your kind attention on the above cited subject and to inform you that earlier wide notification number so and so dated 29/1/2020 has notified certain villages as urban area, which was later withdrawn wide notification dated 18/2/2020. Now the government has decided to revisit the proposal regarding notification of urban areas. In this regard, you are requested to see comments from respective villages mentioned in the notification dated 29/1/2020 regarding notifying them as urban area and submit it to this department for further necessary action. हे अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू यांच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन बरयले. त्यांच्यांनी सांगले की 2020 जानेवारी 2020 जे गॅजेट तेन्ना पब्लीश जाल्लेले आनी आमकां याद आहा, आमी तेन्ना खूब बोवाळ केल्लो आनी सबसिक्वेंटली ते विड्रॉ जाल्लेले आनी ते विड्रॉवलाचे नोटिफिकेशन इश्टानो हे पळय, डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो. सो नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड 29/1/2020 रिगार्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ अर्बन एरिया अंडर सेक्शन 238 of the Goa Land Revenue Code 1968 stands withdrawn with immediate effect dated 18 February 2020. तो तेन्ना हे नोटिफिकेशन विड्रॉ जाल्लेले आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या आतांच्या लेटराच्या हिशोबान ते कितें सांगता, गव्हर्मेंट रिविजीट करपाक सोदता म्हणून. सो तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयले. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन काडले आनी ते BDOंक बरयले की बाबा रे तुमी पंचायतीक फुडें कम्युनिकेट करा आनी तेंचें कितें म्हणणें आहा ते आमकां कम्युनिकेट परत रिप्लाय येवनी म्हणून. कॉन्सिक्वेंटली आमकां 2 BDOची लेटरां हातीन पडली. सो हे फोंड्याचे पोंडा ब्लॉक तो कितें म्हणटा आनी ते लेटर डेटेड पळया 1 जून 2026. 1 तारखेक तेणी समजेच लेटर काडले. तो म्हणटा मेमोरंडम Attention of village panchayat secretaries of Ponda block are hereby drawn to memorandum dated so
memorandum number so and so dated 26/5/2026 received from Director of Panchayats Panaji Goa therein enclosing letter number so and so dated 13/5/2026 and notification received from the Under Secretary Revenue 1 Revenue Department Porvorim, which is self-explanatory, copy म्हणटा तो. And last paragraphan कितें म्हणटा, the comment shall reach to Director of Panchayat within 30 days from the issue of memorandum of directorate. तो आता 1 तारखेक लेटर काडटा आनी आमकां म्हायती मेळ्ळा ते हिशोबान हे लेटर ईमेलांतल्यान खंय फाटल्या ह्याच आठवड्यान तांकां पावला पंचायतीक, पूण डेटेड 1 तारीख. अशेंच सालसेत तालुकाचे लेटर मेमोरेंडम आमकां मातशें बरेशें दिसलें, तें वाचून दाखयता. सेम हे सालसेत ब्लॉकाचे ते कितें म्हणटा, एटेन्शन ऑफ ऑल विलेज पंचायत सेक्रेटरीज ऑफ सालसेत ब्लॉक इज हियर बाय ड्रॉन टुवर्ड्स द अबव memorandum received from the Director of Panchayats Panaji, copy mailed for your reference. In view of above, village panchayat secretaries of Salset block are hereby directed as mentioned in the notification dated 31/2020, copy enclosed, to go through the contents of aforesaid letter and submit their comments on the inclusion of their village as urban area. Any such comment shall reach to this office within 15 days from the receipt of the memorandum. And a letter dated 22/6/2026. So this is a good way of communicating, शे आमकां तरी दिसलें. आनी आतां लेटस्ट डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आतां 15 मिनटां पयलीं एक बातमी फ्लॅश जाला की नोटिफिकेशन ते 13 तारखेचे जे कम्युनिकेशन आसलेले अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यूवाचे ते इमिजिएट इफेक्ट्सांतल्यान विड्रॉ केल्लेले आहा. सो वन्स अगेन अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस जो प्रकार करताले तो स्टँड्स विड्रॉ. पूण हांगासरल्यान आमकां शिकपा सारकी जी गोश्ट आसा आनी मोर पर्टिक्युलरली गव्हर्मेंटाक जी शिकपा सारकी जी गोश्ट आसा ती म्हटल्यार तुमी अर्बनायझेशनाचें नोटिफिकेशन काडटा म्हटल्यार कम्युनिकेशन इनिशिएट करता आनी प्रोसेस तर बरो आसलेलो, तुमकां लोक कितें म्हणटा तें जाय आसलेलें. तुमी प्रोसेस आनी मेथड सारको एडॉप्टूय केले की तुमकां ग्रामसभेच्या लेवलाचेर वचपाक जाय आसलेलें, लोकांचें म्हणणें आयकपाक आनी तेंचो से घेवन फुडली एक्शन घेवंक जाय आसलेली. हांगा पर्यंत ओके आहा. बट इन द प्रोसेस कितें घडलें तें पळया न्हू. तुमचे जे मदले डिपार्टमेंट्स आसा पळय, लँड डिपार्टमेंट्स, ते कशे डेटीनी आनी 30 डेज कंप्लिशनाचे कशें कितें कम्युनिकेशन करता तें पळया. दॅट इज नॉट अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेटींग. दीस इज एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियरशें आमकां तरी दिसता. एड टू दॅट फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड तुमी अर्बन एरिया करीत जाल्यार फायदो कितें जातलो, एडवांटेज कितें, बेनिफिट्स कितें. तर एडवांटेज बेनिफिट्स खबर ना, एटलिस्ट नीड कितें आसलेली, गरज कितें आसलेली ते कम्युनिकेट करनासतना लोकांक सांगता की तुमचें कितें म्हणणें आहा, आमी तुमचे गांव काडून अर्बन लिस्टान घालपाक सोदता म्हणून. तुमी जे जाग्यांचे धंदे चलयला हे BJP पार्टीन, तेजे वयल्यान तुमकां दिसता लोक तुमकां पातयातले म्हणून. एटलिस्ट एटेम्प तरी करा न्हू लोकांक सांगपाक की आमी हे भैया अशें करपाक सोदता, तेजो अशी गरज आसा म्हणून. तें सुद्दां ना. कॉन्सिक्वेंटली लोक पॅनीक मोडान वयतले, लोक तुमकां कशेंच पातयाना, लोक तुमचेर बेजारलेले आसा म्हणून हें सगळें चल्लां न्हू. तुमी अक्षरशः जाग्यांचे धंदे करपाक पेटलेले आहा. तर लोक तुमकां आतां कशेंच पातयेवचे ना एज फार एज जाग्यांचे रिलेटेड कितें जर तुमी डिसिजन घेता जाल्यार. सो हॅविंग सेड दीस, लोकांनी समजपाक जाय, बेश्टे पॅनीक जावया नाका. आनी एड टू दॅट एट द एंड ऑफ द डे आमची विक्ट्री जाल्लेली आहा. द कम्युनिकेशन ऑफ अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हॅज बीन विड्रॉ. सो अभिनंदन तुमचे. आमी अशें संघर्श करीत रावया आनी विचार करा इश्टानो. देव बरें.